डेव्हलपमेंट जाय, रस्तोय जाय, हायवेय जाय, कारण हो बेल्ट जो आसा तो ट्युरिजम बेल्टाक पडटा आमच्या काणकोण मतदारसंघ। येरादारी वाडला, रस्त्याचेर अपघातय जाता, हे सगळें जर आमी दोळ्या मुखार दवरले जायत अत्यंत गरज आसा। पूण कशें कर्मळघाट नानपयत करून, कर्मळघाट काबार करून अशें जावपाक जायना। ताका पर्यायी मार्ग बोगदो किंवा जो विजय सरदेसायान मांडला, म्हणजे ज्याक बाब तुका तेजे बद्दल सविस्तर म्हायती दितलोच, ह्या पर्याय आमी ताजे कडेन दवरपाक जाय आसले सरकारा कडेन। आमची जी प्रेयर आसा ती सरकारा मेरेन पावपाक जाय, कारण सेंट्रलाक खबर आसना की खंयच्या जनावरां थंय रावतात, खंयचो जनावरां त्या रस्त्यांतल्यान पास जातात, आनी जर एक्जिस्टींग रस्तो वाडयलो जाल्यार तो कितलो मिटर जातलो, एक जनावर पास करपाक ताका कितलो वेळ लागतो, वर्साक कितली जनावरां दर्यावेळेचेर येता, हाजो कसलोच अभ्यास फॉरेस्टा कडेन ना आनी PWD डिपार्टमेंटा कडेन ना। हाजेर एक सर्वे जावपाक जाय म्हणून आमी मागलें। आमी सरकारा कडेन मागताले की कर्मळघाट करतना की जनावरांचोय बी विचार जावपाक जाय, झाडांचोय विचार जावपाक जाय, झाडां पेडांचोय विचार जावपाक, केवळ मनशाचो उदरगत जाली म्हूण जायना, मनशाची उदरगत जातना जनावरांक त्रास जावपाक जायना, तांकां पर्यायी मार्ग करपाक जाय। हो एकमेव एजेंडा गोंयकार NGOचो आसलो, म्हणून जर आमी कोर्टाक गेले, म्हणून वारंवार कर्मघाटाचेर उलयतात। म्हणून हांव मुद्दम तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन परत एकदां सांगता, आमकां रस्तो वाडोवपाक किंवा कर्मघाटाक हायवे करपाक आमचो विरोध ना, पूण बरो पर्यायी मार्ग जाणे करून जनावरांक त्रास जावपाक जायना, झाडां पेडांक त्रास जावपाक जायना आनी मनशांकय त्रास जावपाक जायना। आयचे फॉर एग्जाम्पल आयचो चोयत जाल्यार आमकां दिसता की आयज 9 तारीख जाली की मनसून हें आजून खंय तरी चालू जाल्लें आनी जावपाचें कांयच तरी दिसना। केरळा तर आजून कांय जालें ना। सायक्लोन्स एरेबियन सियाक ह्या 7-8 वर्सां कितलीशीं सायक्लोन येयली, तेज्या पयलीं कितलेशीं वर्सां चोवपाक गेले जाल्यार एरेबियन सियाक केन्ना सायक्लोन चडचें केन्ना जालें, आतां वर्सा वर्स येवपाक लागलें। म्हणटरी क्लायमेट चेंज हो आमकां दोळ मुखार दिश्टी पडटा। आनी समज हे सगळे जाग्यार येतलो जाल्यार प्रत्येकानी एक झाड सांबाळपाची अत्यंत गरज आहा। आनी असलो झाड समज आमी मारपा लागले आमगे डेव्हलपमेंटा लागून जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आनीकय निसंटन करपाच्या मनाची तयारी दवरून आसात। आमी विकासान चलता तशें आमकां हायवे करपाचो आमचो ओपोज ना आनी आसपाकूय ना, पूण आमकां हायवे जाय की लोकांचे कन्सर्न घेवन लोकां जाय तसो नेचर सांबाळून नेचरा बरोबर घेवन वचपाक सारको असलो आमकां हायवे जाय। ताका आमकां 2 ऑप्शन दिल्लीं की आयदर ताका टनल मारचो ना जाल्यार वायरडक्ट म्हणल्यार कितें की ते खामी काडून आनी झाड मारना आसतना त्याच रस्त्याक खामी काडून ते सायडी वेली आहा ते खामी काडून ताका एक स्ट्रेट हें दिवप ओवरब्रिजा सारको हें दिवप म्हणल्यार कितें स्ट्रेट। आनी हें करता जाल्यार 1.4 किलोमिटर हे स्ट्रीटाचेर वायरडक्टाचेर करपाचें एज पर आमगे स्टडी केल्ले तें कोतान 1.4 किलोमिटर जाता। 1.4 किलोमिटर जाता तेन्ना म्हाका दिसता की पयशांचे समज नेचराक समज बराबर घेवन वचोन पयशां विचार केलो न्हू जाल्यार नेचर सत्यानाश करप हें सारकें व्हडलेंशान पिशें म्हूण कांयच ना। लास्ट जे आमगे एक हें आसलें की एक विशय आहलो की नितीन गडकरीजी बरोबर आमगेलो विशय पावपा जाय आहलो तो आमकां पावोवपाक आनी आमगे हें जें कितें आहलें एक स्वप्न आहलें की तेच बरें वचोन हें करपाचें तें आमगेलें विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो चिफान हें आमगेलें स्वप्न आमगेलें पुरी केलें। हांव सगल्या कडेन मागतां, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां, स्थानीक आमदारा कडेन मागतां, रमेश तवडकरा कडेन, कसलोच इगो नासतना की डेव्हलपमेंट हो जाय पूण डेव्हलपमेंट हो नेचर सांबाळून जाय। आमी दुसऱ्या बरें गेले म्हूण आमची ते मोजेन तुम जाय तशें करपाक नाका। एक रिक्वेस्ट की आमकां तुमचे बरोबर घेवन चलाय, बरें जाता तें करया आनी आमचेर पाळी हाडनाकाय की कर्मलघाट हो आहा तसोच जातलो। आमगेलो प्रयत्न लास्ट देखून चालू उरतलो। आमगेल्या प्रश्नाक आमगेलो जे कितें अडचणी आसाय आमकां जाय तसो म्हळ्यार लोकां जाय तसो प्रमोद सावंत आनी रमेश तवडकर चीफ मिनिस्टराक की तुमी हो विशय सिरियस घेवचो आनी काणकोणकारांक कर्मलघाट सांबाळून आमकां जो कर्मलघाटार जी हायवे पास जाता ती ऑन स्ट्रीट जावं ऑन वायडक्ट हे हेजेर आमकां करून आमकां काणकोणकारांक तितूंतल्यान आमकां साल्वार करचें म्हणून एक
आणि तसंच आमी एनवायरमेंटाचे विशय जायते घेता आमकां न्यू न्हू आमी जायते विशय एनवायरमेंटाचे विशय घेतात आनी एनवायरमेंटाचेर आमी अशेंच फुडें आमगे काम चालू दवरतले. आमी गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाक आमी काळजांतल्यान देव करूं बरें करूं म्हणटात, कारण की तो काणकोणचो आमदारय ना पूण ताणें गांभिऱ्यान हो विशय घेतलो आनी आमची जी विशय आहलो तो ताजे कडेन पावोवपा खातीर एक ब्रीज जावन ताणें काम केलां. गोंयकार NGO आनी नितीन गडकरी मदीं ब्रीज जावन काम करपाचें काम विजय सरदेसाय बाबान केलां, म्हणून आमी गोंयकार NGOच्या वतीन आनी तमाम काणकोणकाराच्या वतीन ताका मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मेमोरेंडम दिलें विकास पूण फॉलोअप जातलें आसलें. आमी प्रयत्न करतले फॉलोअप करपाचे, कारण आमी बी तातूंत आसात. मेमोरेंडम गेला पयलीं आमी फॉलोअप करतलेच, आमी फॉलोअप करतलेच.